आता आम्ही सद्याक श्रावण ह्या म्हयन्यान भितर सरलेले आसा आमचे सगळे हिंदू भाव आनी भयणी. आनी आयज आमी हांगासर मुद्दम आयल्या पळोवंक ही तयारी जी चालू जाल्या ती आमची गणेश चतुर्थी आता फुडल्या म्हयन्यान 14 तारखेर सावन सुरवात जाता. त्याची सुरवात जावच्या पयलीं जी तयारी जाता ती चड म्हत्वाची आसता आनी चड उमेदीची आसता. तर आयज आमी ह्या मार्केटान आयल्या पळोवंक आमी भितर सरले हिंगा पळोवंक एक तरेचे गणपती हिंगासर दिश्टी पडटा. आनी हांगासर जे इतली वरायटी आहा पळोवंक तुका म्हाका दिसना की हिंगाचो भायर सरचो असो, कित्याक एकान एक डिजायन हिंगा केल्ले आसा. तो हेजे वयर चड म्हायती दिवपाक आमी ह्या ओनराक हांगासर आपूण हाडया आनी ताका विचारया की एक्चुली कितें ताका दिसलें की तो इतले सदांच वर्साच्या वर्सा हिंगासर हें घालता, पूण कसली माती ओ कितें कशें हें करता तें तांचे कडेन आमी जाणा जावन घेवया. येवकार तुमकां. तर हे जावन आसा सिद्धेश विनायक डेकोरेटर, नाल्यार तुका सगळो वळखता. विनायक भाई, आमकां तुमी सांगशी की आमी वर्साच्या वर्सा हिंगा येता पळयता तुमचे डिफरंट वरायटीज आसता. नमस्कार. पयलीं म्हणल्यार तुमकां श्रावणाची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आनी तसो आमचो विलियम एवरी इयर क्रिश्चन जावन सुद्दां आमच्या गणपतीचे एवरी इयर खंय आमी चित्रशाळा दवरता पळय थंय मुद्दम आपूण जावन सगळें पळोवन सगळ्या लोकांक एक मेसेज पावयता की आमचे गणपती कशे आहा कितें आहा पळय ते एक आयकून ते एक पळोवन बरें दिसता विलियमाचें. आयज आमकां सांगात ह्या वर्सा तुमी कितें नवें आनी कितें आसा? नवें म्हटल्यार मरे विलियम आमी एवरी इयर मातयेचे हाडटाले. अंदू सुद्दां हांव कोणाकूय येवन चॅलेंज म्हणजे कोणी जर चॅकिंग सुद्दां आयले हांव तांकां चॅलेंज करता मुद्दम येया आनी पळया म्हाजे अंदू सगळे मातयेचेच गणपती 100% मातयेचे आहा. सो तितून अंदू नवें स्पेशल म्हटल्यार अंदू कितें केलें, अंदू मातयेचे गणपती म्हणून मरे अंदू मातशे व्हडले गणपती मातयेचे केले आनी ताका पाट बीन केले अंदू आमी. हांव कोणाकूय दिवंकूय शकता, कोणी चॅक करून व्हरून पळोवंकूय शकता आमचे मातयेचे आसा काय ना पळय ते. पाट येयना हेका ना कितें जातालें मातयेचे व्हडले गणपती जेन्ना केले न्ही पाटाक मरे हात घालपाक बरो पडटा कळ्ळें तुका. ताका जर तर डायरेक्ट सकयल दवरलो न्ही जाल्यार तो मरे उखलतना उखलूंक मातसो त्रास जाता म्हणून पाटाचेर हें दवरलें. आमी पोरूं सुद्दां मातयेचे धाडलेले. सो आमकां मातशें लोकांचे कितें म्हणल्यार उखलूंक त्रास जाता म्हणून आमी अंदू पाट केल्या. दुसरे आमी पयले दुसरे वरायटीज आहा, हे आहा डिजायनींग आहा, हे खंयचे केले? अंदू तूं म्हणटा पळय तशें तुवें एक बरो आमी मरे अंदू सजोवपाचें मातशें म्हणजे सजोवपाचें कशें आहा कपड्यान केलां. सो फाल्यां तूं विसर्जन सुद्दां केलो न्ही जाल्यार कपडो भितर वचून हें जाता पळय आमी ते चड डायमंड्साचे हे बीन कित्याक करूंक ना. पुजेक लायतना एक डायमंड बीन लायतरीकूय पडटा ते आमच्या हितून बरें म्हणना म्हणून आमी तेजेर अंदू मातसो हें कमी घेतला आनी अंदू कपड्याचेर सजावटीचेर चड केला. म्हणजे फेटो दोतोर मागीर शाल बीन घालपाचें तशें केलां. आनी दुसरे म्हटल्यार ते डिजायन जे केला ते तुमी ते उलयता ते हेजे वयर हे सगळे डिजायनीचे वयर. हय डिजायनाचेर. हे डिजायन म्हटल्यार हांव पयली गोश्ट म्हटल्यार सांगूं म्हाजे कडेन जे भुरगे तुवें पळयलां आसतलें म्हाजे कडेन कितलेशेच भुरगे आमी कामां करता जेन्ना फायबराचें मातयेचें काम करपाक भुरगे येता पळय आमचे तेच भुरग्यां कडल्यान हांव काम म्हणजे तेच भुरगे आमचे गणपती करता. हांव ते म्हाजे चडशे मुंबयचेच. हे सगळे गणपती जाता मुंबय आमचे कळ्ळें न्ही. मुंबयच्यान मागीर आमी हांगा गणपती हाडटाय. आनी कितले वरायटीज आहा हिंगासर आयज तुजे? अंदू आमी 317 तरेचे गणपती केल्या. 300 म्हणजे डिफरंट मॉडल्स मागीर तेजे रिपीट केल्या पूण 317 गणपतीचे नग तुका मेळटले हांगा ल्हानाच्यान ते व्हडले सुद्दां. आनी अशें पयल्या की आमी तुमचे थोडे तुमी हिंगा येवन टचअपय करता हें करता ना आमी कशें आमी स्वताहून जावन कलाकारांनी हे स्वताहून जावन हें करता म्हणल्यार आमी खरेंच आमचें कितें उरलां कितें दिसता तें आमी करता मागीर. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पळय येते गणपतीचे दोळे पळयशा तुमी येते गणपतीचे मुद्दम येते दोळे पळया. तेजे दोळ्याक आमी ताका लेन्स पेंटींग म्हणटा ते लेन्स घातलेले तुका खरो पळयल्ल्या भशेन दिसतलो तशें पेंटींग केलां. तशे खुबशे गणपती आहा. रेट आमचो आसा 650च्यान स्टार्ट जाता. 650 देन इफ यू गो टू म्हणजे डिफरंट फिटाचेरूय आसा डिफरंट मॉडेलाचेरूय आसा डिफरंट तुका म्हणजे आतां थोड्यांक सपोज जर असो प्लेन जाय असो प्लेनाचो हें आसा थोड्यांक सपोज आतां वेल्वेट लावन वेल्वेट पेंट करून तुका हय
पेंट वेल्वेट पेंट करून तसो मागीर तुका हय वेळ दिसता मागीर तसो तुका सजयल्लो मेळटलो तुमकां. आमी कपडो म्हटल्यार प्लेन कपडे यूज करनात. आमी खऱ्यो नववाऱ्यो साडयो नाल्यार ह्यो तश्यो यूज केल्या म्हणून म्हणून मुद्दम तुमी येवन चॅक करूं शकता. फेटे सुद्दां आमी हो ही पळय ही साडी ही दिसता आसतली तुका ही पळय ही साडी आमी साडयेचो हें केला. म्हणजे कपडो मार्केटान मेळटा तो 1 मिटराचो घेतलो गणपती गुटलेलो तसले करूंक ना. ट्रेडिशनल जे गोवन किंवा जावं हिंदू कल्चराचें कितें आसा पळय त्या प्रमाणे आमी गणपतीक घेवन हें केल्लें आसा. ही तुका पळोवंक शकता पळय ही साडी ही फूल साडयेचो पदर आसता पळय तो कट करून लायला. ही पळय ही सगळी साडी ही दिसता आसतलो हो फेटो साडयेचो पळय. आतां हेका पळया तुमी ही मूर्ती जी आसा पळय मुर्तेक कृष्णाचो अवतार दिला मोराचो पिसारो लावन म्हणजे कृष्णाच्या भशेन सजयल्ली आसा. जायतोच इश्यू जातालो पॅरिस्टर ऑफ PPA हाडचे न्हय हाचेर तुमचें कितें सांगपाक जाय आनी कितें हांव आतां कितें म्हणटा हांवें मातयेचें हाडलें हांव तुका पळय फुड्यान सुद्दां दाखोवंक शकता की पळय हेका माती म्हणटा ही पळय पयलो आसतलो ही मातयेक मातशी घटसाण मेळपाक मरे आमी हें घालता कातो घालता. हांव कोणाकूय चॅकिंगाक सुद्दां दिवंक शकता अशें कांय न्ही की हांव मातयेचें हाडटा आनी दुसऱ्यांचेर आरोप करता हांव तशें कांय म्हणना. पूण सांगपाचो हेतू म्हटल्यार मातयेचे गणपती आहा पळय मातयेचे हांव स्वताहून कलाकार मातयेचे गणपती सपोज जर तर म्हयन्या पयलीं जर तुवें चालू करीत न्ही माती सुकली काय ना ती मरे बरी डेंजर आतां क्रॅक्स येता तिका. सो म्हयन्या भितर तूं अशें 1000-1500 गणपती एका चित्रशाळेन जावपाक डिफिकल्ट म्हणून आमी कमीच हें करता. POPचे कशें आसा POPचे तुका तूं दिसाक कांयच ती म्हटल्यार 30-40 मुर्त्यो काडूंक शकता. हय मातयेच्यो तुका दिसाक 1 किंवा 3 मुर्त्यो जातल्यो तेच्या वयर जावच्यो ना. पूण एनवायरमेंट फ्रेंडली म्हणटा ती आमची जावन आसा ती फकत माती. पूण थोडी पासून POP येतात मागीर आमकां कळटा की गणपती पावंक वयताना मागीर ते फक्त कितें जाता ते फक्त कितें गणपती पावयतना थोड्यांचे व्हांवतें उदक आसता पळय न्ही व्हांवतें म्हणजे वयर येता पळय उदक तितून मरे ते गणपती मागीर वाऱ्यान हितूंतल्यान उदकांतल्यान वयर येता आनी वयर उरता तें पळोवपाकूय मातशें वायट दिसता हें सांगपाचें म्हटलें. पूण आतां म्हाका दिसता अंदू तरी म्हाका मातयेचे गणपती चड मेळटले लोकांक. आमीच 100% केल्या म्हणून अशें म्हणना हांव. आमी एवरी इयर करता. आतां ही आमची चित्रशाळेक अंदू जातली 16 वर्सां कंप्लीट. 16 वर्सां जाली तुमी हें करता चित्र 16 वर्सां कंप्लीट जातली. आमी आतां अशें इल्ले करून आमी आतां 100%च 100% आमी मातयेचे हाडपाक लागल्या गणपती 100%. बॉम्बेच्यान पयले बेलगांव ना आमी एकूच वर्स आमी मातशें ट्राय केल्लें पूण तेज्या नंतर आयज 15 वर्सां आमी बॉम्बेच्यान हाडटा गणपती. मुंबय तुमी म्हणटा मुंबय मातयेचे गणपती मेळटा 100% मातयेचे गणपती मेळटा मुंबय. ते फक्त कशें मातयेच्या गणपतीन मरे POPच्या गणपतीन ते रेट्साचो डिफरन्स जाता. चड POP सवय आसता POP सवय आनी POPन तुका मॅन पावराचो स्ट्रेंथ तुका लागता पळय ती कमी लागता. मातयेन तुका स्ट्रेंथ किंवा मातयेन तुका तुजी एनर्जी ही तुका चड वता भितर. कळ्ळें आतां एक POP हय आतां कशें मातयेचे गणपती पयलीं कशें जाताले मातयेचे गणपती पयलीं तुका अखंड करचो पडटालो. आतां तशी गरज ना. आतां मातयेच्या गणपतींच्यो डायो आयल्या त्यो तुका मशिनान स्मॅश करून हें करून ती माती सारकी भितर प्रेस करून तो हॉलो गणपती जाता. तेका मातसो आतां कशें मातयेचो स्मॅशिंग करपाकूच मरे आतां मातशें खूब येना माती रेट वाडल्या सांगपाची म्हटल्यार. एका स्पेशल माती आसता ती माती म्हटल्यार हय स्पेशलूच माती आसता स्पेशल माती कितें इट इज मरे ग्रेइश कलरचो माती ती आमची कळ्ळें तुका ती फायन माती आसता सारकी ती फायन माती आनी शाडू मातीच म्हणटा तेका शेडू मातीच म्हणटा तेका कळ्ळें न्ही. ती फायन आसता सारकी माती. ती माती तुका जी आतां पॅकेट्सांनी मेळटा लायक सिमिटाचे पॅकेट्स मेळटाले पळय न्ही तशें मेळटा. आतां तशें हें करून इफ यू गो टू कलकत्ता न्ही कलकत्ताची मातयेन तूं स्वताहून करूंक शकता. ती मातीच तेंची शेतांतली तशी आमची तशी ना. आमकां ती पॅकेट्सां घेवची पडटा मातयेची कळ्ळें तुका. आनी थोडी आमची पयलींच्यो तुका तो डोंगराच्यो ह्यो मातयो जर पयलींच्यो आतां पयलीं भशेन मेळना जर पयलीं भशेन जर मेळटाल्यो न्ही जाल्यार ह्यो सुद्दां मातयेची गरज नासली. ती माती हाडून पयलीं फुगोवंक घालची पडटा तुका बरो तेंप दवरची पडटा माती हाडून. जो 3-3.5 म्हयन्या पयलो प्रोसेस स्टार्ट करचो पडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार गणपती घरान येयलो मागीर देखावो करता हाजेर थर्माकोल यूज करता. हेजे तुमचें कितें आतां कशें आहा इको फ्रेंडली म्हणना बरं हांव स्वता करता म्हण तुमकां सांगता आमच्या घरा कडेन बीन एवरी इयर हांव ते बॅम्बूनचे एवरी इयर हांव ते मागीर पानांचे हेजे तेजे करून कशें आहा तुका मदींच एक कितें थर्मोकोल हो तुका यूज जातात रे मदीं नाल्यार खंय तरी जातात रे यूज कळ्ळें न्ही. हय
कित्याक तरी फाल्यां गणपतीचे प्रभावळ करपाक हेका तेका करपाक यूज जातात, देखावो करपाक देखावो करपाक देखावो करपाक जातात. एमडीएफाचे मागीर काम स्टार्ट जाता. आतां तुका थर्मोकोला भशेन एमडीएफ येयला, सनबोर्ड येयला, तुका फोम शीटूय येयला. पूण ते आतां इको फ्रेंडली तूं जाता तितलें तूं इको फ्रेंडली करूंक वता पळय न्ही, तितून मदीं तुका खंय तरी ते मिक्सर करचोच घालचेच पडटा. मिक्सर जातात. ओके, तुम्ही आता आमकां इतली म्हायती दिली हेच्या वयर. तुमचे कितें सगळ्या लोकांक सांगपाक जाय तुजे वयर जे गणपतीचे विश कितें तुमकां? माझें म्हणणें एकूच, तुमी एकदां आमच्या ह्या वर्सा येवन आमची चित्रशाळा पळयात. तुमकां स्वताहून कळटलें आमचे मातयेचे गणपती कशे आसता आनी कितें आसता पळय तें. हांवें एकदां आयकल्लें एका आर्टिस्टाचें, तेणें म्हटलेलें गणपती म्हणटा तो मातयेचो खंय इतलो फिनीश जावंक शकना. हांव दाखयता हे मातयेचे गणपती कशे फिनीश आहा पळय ते हांव स्वताहून हातीन दिता. तुमी चॅक करपाक कोणाक मनशाक हाड, हांव तेज्या हातान दिता, तेणें सांगची ही माती न्ही काय हय पळय ती. अशें कांय न्ही की हांवें पीओपीचे हाडून भितरल्यान पेंट केला किंवा तो फाटल्यान तशें हांव 100% हातीन दिता. चॅक करा आनी म्हाका सांगा. मुद्दम तुम्ही पळोवंक घ्या, खरे मातयेचे गणपती आमचे. फक्त मातयेचे गणपती आयले म्हणून हांव ह्या वर्सा म्हणटा मुद्दम पळयात की मातयेचे गणपती अशें जावं शकता. म्हाका इतलीच मॅसेज आहा की येवन पळोवचें लोकांनी, आनी सगळ्यांक चवथीची उनवणीत परबी दिता. ओके, तर हे असले आमचे विनायक डेकोरेटर एज ए ओनर आणि बाब सिद्धेश बाब, ताका चडांत चड देव बरें करूं, कित्याक आमकां इतली ताणें म्हायती दिली ह्या गणपतीचे वयर आनी कशे देखावे करचे आनी लोकांनी कशे प्रिकॉशनूय घेवचे, ते पीओपी घेवन चड एवॉयड करचे जाता तितले, आनी आमचे गणेश चतुर्थी बरे भाशेन सादर करची.